वाळपयचे अवर लेडी ऑफ लुईस चर्चीचे उक्तावण शेनवारा जाले। आर्च बिशप फिलिप नेरी फेर्रावाच्या हातान चर्चीचे उक्तावण जाले। देवाचेर भावार्थ दवरात असो संदेश आर्च बिशपान दिलो। अपने रूप में स्वादाराम आमी मूड सर्वेश्वरांच्या देवालागी आमी प्रार्थुया आमच्या विराशिताची पुरादोशी आणि बावतिस्माचो ग्रास कसो या उदकाचो शिमोर आमी घेतल्या आणि ताचे वरवीं या नव्या मंदिराच्यो आणि मागल्या मुलाच्यो म्हणटी आमी निवड दवरल्या पूण त्या आमी हे आमी आमी मोगान आनी बाबडटाणे जावन संवसारान स्थापलेले जिवे देव मंदीर जावन सगळ्या मनशांचो देव मोग करता त्या मोगाची पुण्या आनी तिचे गोवाय आमी जाव बरोबर हीच रावून आमचेर आनी ह्या उदकाचेर आमी देवाचो आशिर्वाद हाय प्रोफाईल बलात्काराचे केशींतलो आरोपी तरुण तेजपालाक कोर्टाच्या आदेशा उपरांत पीडित चलयेची मोबायल कॉपी मेळ्ळ्या। तेहलका पत्रकार बलात्कार केशींत पीडित चलयेचो मोबायल हो म्हत्वाचो पुरावो म्हूण नोंद आसा। तेजपाला आड घाल्ल्या आरोपां आड आर्ग्युमेंट घालपाक म्हापशा कोर्टान केशीची फुडली सुनावणी 27 फेब्रुवारीक दवरल्या। 17 फेब्रुवारी 2014 तेहलका बलात्कार प्रकरणात आरोपी पत्रकार तरुण तेजपाला आड आरोपपत्र घाल्ले। त्या उपरांत पीडित चलयेच्या मोबायल फोनाचो डेटा क्लोन करपाक फॉरेन्सिक लॅबाक अपेस आयिल्ल्यान फुडल्यो कायदेशीर प्रक्रिया स्थगीत उरिल्ल्यो। हे केशींत पीडित चलयेचो मोबायल म्हत्वाचो पुरावो, मात ताची क्लोन कॉपी मेळ्ळे मेरेन आरोपी आड घाल्ल्या आरोपांचेर बचाव पक्ष आर्ग्युमेंट घालपाक तयार नाशिल्लो। चौकशी यंत्रणेन आरोपीक आरोपपत्राचे डॉक्युमेंटय दिवचे म्हूण सुप्रीम कोर्टान आदेश दिल्ले। वट्ट 3 वर्सां उपरांत फॉरेन्सिक लॅबान पीडित चलयेच्या मोबायलाचो क्लोन तयार केलो। कोर्टान तो आरोपी तरुण तेजपालाक दिला। आरोपी आड नोंद एफआयआराचेर सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट पुराय केल्यात। आता बचाव पक्षान 27 फेब्रुवारीक आपले म्हणणे मांडचे म्हूण म्हापशेच्या कोर्टान आदेश दिला। नोव्हेंबर 2013 तेहलका मॅगझिनाचो फावंडर तरुण तेजपालाचेर चली पत्रकाराचेर विनयभंग आनी बलात्काराचे आरोप जाल्ले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार। घेऊया एक ब्रेक।